मोगाच्या भावा भयणीनो, आयचे जबाबान आमी म्हटला सर्वेस्परान आपले पोरजेचो मोग केलो. खऱ्यांनीच सर्वेस्परान आपले पोरजेचो मोग केलो आनी ताचे लागून आपल्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारान धाडलो. आनी आतां शुभ वर्तमानान आमी आयकलां कशे भाशेन जेजू आपल्या सिसांक तयार करता. कित्याक लागून? कित्याक आतां जेजू परत स्वर्गार वतलो आनी एक शराती तांकां धाडटलो. आनी हो शराती कितें करतलो? आपण कितें नवें कांय शिकोवचो ना, पूण जेजून जी बरी खबर सिसांक दिल्ली. कशे भाशेन जे कोण विंगडे आसा, जे कोण दुखांत आसा, जे कोण कोश्टांत आसा, जे कोण पिडेंत आसा, जांकां वेगवेगळे दुयेंसां आसा तांकां पेकोणी दिवंक. तशेंच जे कोण पयस गेल्यात देवाक सोडून तांकां लागीं हाडूंक. हें सगळें जेजून तांकां शिकयल्लें. पूण आतां तांकां अदीक शक्तियान घोटाय मेळोंक जेजूचें आसणें तांच्या बरोबर आसतलें म्हणून आनी त्या आसणे वरवीं ते फुडलें पावल मारूंक जाय म्हणून जेजू तांकां सांगता एक शराती तो तांकां दितलो. आनी तो शराती येतलो आनी नवें कांय शिकोवचो ना, हांवें शिकयलां पळय तेंच तुमकां अदीक नेटान उर्बेन करूंक तो आमंत्रण दितलो. तर आमकां जण एकल्याक हो पवित्र आत्मो दिलेलो आसा. दर वर्सा तर आमी परब समोरंभतलेच, पूण जेन्ना आमी समोरंभता ही पवित्र आत्म्याची परब आमकां उगडास करता की आमकां बाप्तिस्मा वरवीं हो पवित्र आत्मो दिलेलो आसा आनी क्रिस्मा वरवीं आमकां हो पवित्र आत्मा उस्कायता आमी भायर वचूंक जेजूची बरी खबर आमच्या उतरांनी कोन्यांनी ती दाखोवन दिवंक. कित्याक जेन्ना आमी जबाबान म्हटलां सर्वेस्परान आपले पोरजेचो मोग केला, तर आमी जेजूचो मोग, आमी देवाचो मोग आमच्या जिवितान अनुभवला, तोच आमी दुसऱ्यांक दिवंक आयज आमकां हो संदेश. सो हीच कृपा आमचे पासत मागोवन घेवया की आमी पयले सुवातेर जो अनुभवलेलो जेजूचो मोग आमचे फॅमिली मदें वांटूंक आनी मागीर आमचे भोंवतणी आनी तशेंच आमी वावर करता थिंगा वा आमी स्कुलान शिकता थिंगासर हो जेजूचो मोग वांटूंक आमकां आदार मेळूं. आमेन.